नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। शिरूर डोंगर कोसळिल्ल्या दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या केरळ राज्याचे अर्जुन कुटुंबान लॉरी मालक मुनाफ विरुद्ध एफआयआर दर्ज केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या शिरूर लागी राष्ट्रीय महामार्गावर डोंगर कोसळून लॉरी समेत गंगावळीत बुडून मरण पाविल्ले केरळ राज्याचे लॉरी चालक अर्जुन आली भयण अंजू हेमी लॉरी मालक मुनाफ विरुद्ध प्रकरण दाखल केला म्हण अर्जुन कुटुंबान सांगला। या विचारासंबंध अर्जुन कुटुंबान आपल्या घरात प्रेस मीटिंग केले। लॉरी मालक मुनाफ हेमी आमगेल्या भावनेचो फायदो घेयलो, तशेंच अर्जुनाले फोटो दवरून प्रचार घेवचे बरोबर लोकां कडच्यान पयशे संग्रह केलो। आमगेल कुटुंबा बद्दल मानहानीकारक प्रचार केला म्हण तेमी सांगले। लॉरी मालक मुनाफ विरुद्ध IPC सेक्शन 192 आणि केरळ राज्य पोलीस कायद्याचे सेक्शन 120 मार्फत प्रकरण दाखल झाला। शिरशी MLA भीमण्णा नाईक हेमी श्री मारिकांबा देवी देवस्थानाक आज तुळाभार सेवा अर्पण केले। भीमण्णा नाईक हेमी MLA जाल्यार श्री मारिकांबा देवीक तुलाभार सेवा अर्पण करतले अशें शिरशीचे पांडुरंग नाईक हेमी देवीक सांगणी केल्ले। आता भीमण्णा नाईक MLA जाल्ले काही दिसानंतर शुक्रवाराक तुलाभार सेवा अर्पण केले। नवरात्री उत्सव निमित्तान अंकोला तालुक्याच्या अवर्सा हांगा कात्यायणी बाणेश्वर देवस्थानात विशेष धार्मिक कार्यक्रम चलत आसा। नवरात्री उत्सव उमेजीन आणि भक्तीन आचरण करचे अवर्सा कात्यायणी बाणेश्वर देवस्थानाक विद्युत दीपान अलंकार केला। देवस्थानावरात एक उमेजीचो वातावरण जाला। भक्त जास्त संख्येत देवस्थानात जावच्या धार्मिक कार्यक्रमात भाग घेऊन देवाल्या कृपेक पात्र जातात। पर्यटक लोकांक आकर्षित करच्या विचारान वन विभागान कारवार काळी नदीच्या द्वीपाचेर सुरू केल्ले कांडला वॉक सारखे देखरेख ना जाल्ल्यान पाड जाला। 2020-21 सालात वन विभागान सुमार 20 लाख रुपये खर्चात 240 मीटर लांब कांडला वॉक पथ निर्माण केल्ले। थोडे दिवस सुंदर आशिल्ले हो पथ नंतर देखरेख आणि दुरुस्त ना जाल्ल्यान पाड जालो। काळी नदी द्वीप जावन आशिल्ले काळिका माता देवस्थाना लागीं काळी न्हंयच्या किनारेचेर कांडला झाडाच्या मदेच्यान चलूक अनुकूलता जावू सारके लाकडाची फळी लावन पथ केल्लो।
जाल्यार आतां काही कडेन पथाची फळी निकळ पडलात. ह्या पथान चलूंक शक्य जाते ना. तेजेन ह्या पथान चलूंक सार्वजनिकाक निर्बंध केला. ह्याचे संबंध फलक सुद्दां लायला. काळी न्हंयच्या द्विपाचेर कांडलाझडाच्या मदीं थंड सावळेच्या वातावरणात फळ्याच्या ब्रिजा वयल्यान चलत द्वीप फिरचे एक अनुभवच अलग. हांगा जास्त पर्यटक आकर्शीत जाताले. पण आतां दुरुस्त कन्न जाल्ल्यान आनी देखरेख कन्न जाल्ल्यान हांगा पर्यटक बी येवचे कमी जाले. आयज येतल्यात न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.